जाल्यार गोंयांत आनी सेटलमेंटाची गरज आसा काय हो प्रश्न पयलीं आन्सर करपाक मेळटलो तुमकां. कित्याक गोंयांत लोक म्हणटात की 1 लाखा वयर घरां लॉक्ड आसात. हां सो आनी रिजनल प्लॅनांत इतले लाखांनी कोट्यांनी मिटर सेटलमेंट एड केला. म्हजो प्रश्न आसा गव्हर्मेंटाक एक तरी एप्लिकेशन आयला की म्हजे कडेन घर बांदपाक जमीन ना, सेटलमेंट एरिया आपल्या करून दिवची, अशी एक सुद्दां ना. 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो डिमांड जो आमचे कॉन्स्टिट्युशन दिल्ल्या कलेक्टरा कडेन, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव्ह लँड टू देम. आता गोंयकार म्हणटले तुम्ही थोडे म्हणटले 20 वर्सां पयलीं गोंयकार येयल्ले ते गोंयकार न्ही. सी दोज आर डिबेटेबल क्वेश्चन. बट 20 years back who are staying here, हाऊसिंग मेळपाक जाय. No, but these demands for settlement have all come from people who want to speculate with land, with real estate. No, but 20 point program. See, तो जे तुम्ही म्हणटा की निलेश बाब जे म्हणटा की कुडचड्या सारख्या जाग्यार त्या डावेल्यान एकाचेर FIR हाडलो. What is wrong? तो म्हणटा की that is illogical. Why you cannot go up? At lack least of logic is because of lack of data. जेन्ना डेटा सारको कलेक्ट करून आमी प्लॅनिंग करतात तेन्ना सगळे जाग्यार पडटा. म्हाका एक जेन्ना लास्ट टाइम वाद जाल्लो, लास्ट टाइम मुद्दम वाद जाल्लो की कांय सामके म्हाका नांवां याद जातात. अशी पंचायती आशिल्ली आनी ग्रामसभा आशिल्ल्यो जाणी लाखांनी रुपयांची एरिया आपली पंचायतींतली सेटलमेंट करची म्हण मागिल्ली, वीच टास्क फोर्स डिनायड. टास्क फोर्स सेड की तुमी तुमच्या गांवा बरोबर जे करपाक सोदतात तातूंतल्यान तुमचो गांव काबार जातलो. पण आमची लोकांची ग्रीड इतली आशिल्ली की तांणी धाडटना प्रपोजल धाडलें की सेटलमेंट करचें म्हण. असली लोकांची तुमी कितें करतले? असली लोकांक आनी कितें करपाचें? ना, पूण ते एकांचे मायनॉरिटी आसत कित्याक एक गांवांत इट डिपेंड्स ऑन हू इज प्रिपेरिंग द प्लॅन. कॉमन मॅन जो आसा पळय, जो शेतकार आसा, जो फिशरमॅन आसा, ट्रायबल आसा, तांकां रिजनल प्लॅनाची कांयच म्हायती ना. कोणा इन्फॉर्मेशन आसा, जो आर्किटेक्ट आसता, जो इंजिनियर आसता, ऑन सपोज तो मनीस I disagree with it. See, as everybody understands regional plan because it has been so much चर्चा जाल्लो आसा. So even a common man, आता fisherman, maybe म्हजो बापूय fisherman आसलो तो unaware. I am educated person. म्हाका ते कळटा. If my mother was a fisher folk, I am educated because every person in Goa is educated and they understand the concept. Now what are you saying? फाल्यां समजा एक गांवांत सांगले, तुम्ही जे सांगतात की गांवांत सांगले की तुम्ही कितें जावं मागीर कशें कितें भानगडे जावं किंवा लोकांक प्रामाणीकपणान दिसू की आपल्याली इतली जमीन आसा, ही पॅडी फील्ड म्हणून लागला, ताजो कांय उपयोग ना आपल्याक, आपूण शेतय रोयना, सेटलमेंट करून उडयले आपल्याक पयशे तरी मेळटले. ह्या भावनेंतल्यान समजा सुद्दां तांचे मनात प्लॅन पावलो. तुमकां कितें दिसता तांणी कितें व्ह्यू घेवपाचो? लोक सांगतात, ग्रामसभा सांगतात म्हणून आनी मान्य करपाचें? ना ना, तांणी जो प्लॅन करतात तो मुखार 50-100 वर्सां भुरग्यांक आमचें कितें जातलें तें चिंतून करूंक जाय. तें चिंतल्यार ऑल दीस थिंग्स वील फॉल इन प्लेस. जे कितें आसा की आमी पयलींची म्हणणी आसा 10 जाण आसा थंय देव आसा, आमची गोंयची म्हणणी. दीस इज अ फावंडेशन ऑफ आवर गोवन सोसायटी. सो आमी जेन्ना रिजनल प्लॅन करपाक मुखार सरतात, आमी आमचे प्रायवेट इंट्रस्ट, मगे वेस्टेड इंट्रस्ट आसा, म्हाका ते सेटलमेंट जाल्यार म्हाका पयशे मेळटले, दीस कॅनॉट बी एंटरटेन्ड. वी हॅव टू, आमी थंय बसून विचार करपाक. त्याच बरोबर तुम्ही म्हणटात की निलेश बाब जो म्हणटा की टावना भितर सुद्दां जी कांय आमकां रिस्ट्रिक्शन्स घाल्यात ती फाटली खेपेक ऑन ग्राउंड अनरियलिस्टीक आशिल्ली. तुमकां ती अनरियलिस्टीक दिसनात? अनरियलिस्टीक आसल्यार ती करेक्ट करपाकूच जाय. आय हॅव गॉट नो सिटी खातीर कितें जाय, टावना भितर कितें जाय तें जायूच न्ही. पूण ते कशें, हाऊ डू वी अरायव एट दॅट? सो तो डेटा आमचे कडेन आमी कलेक्ट केलो ना. आनी म्हजें हें आसा की तुमी रिजनल प्लॅन करात पूण डेटा कलेक्शनाक इतली कित्याक फाटीं सरतात? आनी हाजें रिजन तुमी सपोज रिजनल प्लॅन पळयात, यू सी आवर GDP फिगर्स फॉर गोवा कितें दाखयता? 32% फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरींग, 16% फ्रॉम ट्रान्सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 16% फ्रॉम फायनान्स एंड इन्शुरन्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एनिमल हजबंड्री ऑल पुट टुगेदर 10%. आनी जे आमचे भुरगे भायर काम करून खरे आमची इकॉनॉमी, गोंयची इकॉनॉमी ज्यांनी सांबाळल्या, ऑल द गोवन्स हू वर्क एब्रॉड, तांणी 0%. तांचो इनपूट आमी 0% कशें दाखयतात आमचे? सो आमचे जे आसा पळय ते आमचे डेटा आसा तो खरो झिरोच आसा. तुमी ती परिस्थिती हा डेटा कलेक्ट करपाची सध्या निलेश बाब? ना डेटा पळय, एनी सेन्सस टू डू इट टेक्स टायम. If we start as and you don't have time. No, Mr. Abhijit Mandap, see there are things I don't disagree with him. There are a lot of things that we have to see. We have to think about our future also. आमचे future पळोवपाक जाय.
बट फ्युचर पळयता तेन्ना प्रेझंट पयलीं चलपाक जाय न्ही. आतां इल्लिगल घरां ही शेतान घरां बांदपाचें हें घालपाचें तें घालपाचें सगळें बंद जावपाक जाय. आय ऑल्सो एग्री. बट खंय तरी ते सामान लोकांक पळय आज वन फॅमिली इज नाव नॉट अ न्युक्लियर फॅमिली. दे वॉन्ट टू स्टे सेपरेटली. आवय बापूय सेपरेट रावता, भुरगीं सेपरेट रावता, तांकां घरां दिवपाक जाय. खंयची म्हूण घरां घेतली. आतां मोणकारायला एकठांय प्रमाणे 300 स्क्वेअर मिटर मेवताले, ताच्या आवय बापायक मेवले. आतां तेजी भुरगीं जाल्या ती खंय वचपाची. आमी जर सगळीं बंधनां घातलीं जाल्यार आमचें पॉप्युलेशन जें विदीन द स्टेट वाडटा, आमचेंच पॉप्युलेशन वाडटा, तांकां खंय वतले. तो कितें सांगता तें बांदता. 1 लाख घरां लॉक आसा, पूण 1 लाख घरां ती गोंयकारांची लॉक ना. 1 लाख घरां कोणें इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा. सम पीपल हू हॅव इन्वेस्टेड आउटसायड द स्टेट ऑफ गोवा, दे आर लॉक्ड. It is you can't stop anybody from investing in a house. You can stop somebody investing in a property, agriculture property. You can stop because that is already कायदो आसा. Now STचे लोकांचे जागे you cannot sell. Agriculture property you cannot buy if it is tenanted. If it is this म्हणजे ओपन जर आसा, already तो काबार जाल्लो आसा. There is no question now. So this question now, what we should do about the people who are nuclear family वाडटा. There is people are the common. तो जे अनरिअलिस्टिक म्हणतात निलेश, ते ह्यो गजाली की देर आर सर्टन सोशल रियलिटीज आणि देर आर सम इन्फ्रास्ट्रक्चरल रियलिटीज. जंय आमी ते आयडियल म्हणून जर करपाक गेले जाल्यार आमी ते केन्नाच करपाक पावचे ना आनी वेल्यान त्यो मारक ठरपाक शकतात. आनी दीज आर सोशल रियलिटीज जंय आमकां मातशें फ्लेक्सिबल जावचें पडटलें. दॅट इज वॉट इज सेइंग. पळय, गरीब लोकां खातीर घरां बांदपाक कोणी खंयच देर विल बी नो ऑब्जेक्शन. एंड देर इज इनफ सेटलमेंट लँड. कोणाक घरां ना तांकां दिवपाक देर इज ऑलरेडी इनफ सेटलमेंट लँड. पूण फॉर एक्झाम्पल, आय गिव यू एन एक्झाम्पल. आमी म्हणटा ट्रायबलाची जमनी विकपा जायनात, पूण तांशी तुमी सगळे जाणात कितें जालां तें. आनी फाटलो RP 2011 ताचे खातीर भायर पडिल्लो. मागीर हे फाटले गव्हर्मेंटान इको टुरिजम म्हणून पॉलिसी घाल्या अंडर रिजनल प्लॅन, वीच आय अंडरस्टँड फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कांयच ताची म्हायती ना. ते इको टुरिजम पॉलिसी अंडर सद्या कन्वर्शनाक फायली पावपाक लागल्यात टू द कलेक्टर विथ ऑल परमिशन फ्रॉम द TCP to construct 2 lakh square meters or that kind of huge 5-star hotels. 5-star hotel is not ecotourism. In fully concrete in the forested area where the Velips, which was taken from the Velips. Now, the problem is गरीब लोकांचो ना. प्रॉब्लम कितें आसा की आमी एक रिजनल प्लॅन करतात की बाबा लोलये पंचायतीन इतली सेटलमेंट एरिया आसा, जाल्यार सडनली थंय 2 लाखाचे येदे व्हडलो 5 स्टार हॉटेल कशें पास जाता इन ग्रीन एरिया. गजाल सांगा, फाटली 2.5 वर्सां भितर चीफ मिनिस्टर इज कन्सिस्टंटली सेइंग की आपूण रिजनल प्लॅनाचे इलिगॅलिटी जावपाक दिली ना. गव्हर्मेंट इज कन्सिस्टंटली सेइंग आमकां टायम दियात, आमी करतात, करेक्शन्स करता, जाग्यार घालता सगळें, पण तो मेरेन आमी इलिगॅलिटीज जावपाक दिना. ह्यो आर्ग्युमेंट तुमकां पडटा की फाटली 2.5 वर्सां भितर तरी ज्यो मास इलिगॅलिटीजाचे आमी सदांच आरोप करताले त्यो जालना म्हणून. ना, चालू आसात. आय एम व्हेरी सॉरी, पूण चालू आसात. सद्या कुडतरे एक 85 हॉटेलाचे अगेन्स्ट एजिटेशन चालू आसा आनी ती फायल आमकां आतां RTI अंडर डॉक्युमेंट्स मेळ्ळ्या. प्रिंसिपल सेक्रेटरी TCPन ताजेर नोटींग केलां की RP 2021 अगेन्स्ट आसा आनी रस्तो बी ना म्हणून ताणें नोटींग केलें. बट CM हॅज एप्रूव्ड दॅट फायल फॉर अ 85 रूम हॉटेल इन अ विलेज. जे विलेजीन RP इतली डेलिब्रेशन जाली, इतले लोकांनी सगळ्यांनी मेळून इतली मिटिंग्स केल्यो, पूण हॉटेल आनी टुरिजमाचो एक सुद्दां कोणें ताजेर कांयच. तुमी म्हणटात की इलिगॅलिटीज ब्लेटंटली चालू आसा. ब्लेटंटली आय डोंट नो, पूण आमी जे आमचे मुखार जे केसीस येतात दे आर क्वायट सिरियस. पळय, तांशीची केस जी गव्हर्मेंट आसतना पास जावपाक लागली. रिजनल प्लॅन आयल्यार फाल्यां ह्यो गजाली बंद जातले म्हणटा तुमी? ना, आमचे हे म्हणणें आसा की रिजनल प्लॅन सारको करूंक जाय. सद्या फ्रीज केल्लो आसतना RP 2021 अंडर हे प्रोजेक्ट पास जातात. जी एरिया ग्रीन एरिया आसा, फॉरेस्ट आसा, ते एरियात आमी अंडर इको टुरिजम पॉलिसी, नॉट इवन ऑन द पेपर, ताजे अंडर दॅट पॉलिसी ऑलरेडी तो म्हणटा की जातात इलिगॅलिटीज. अशी परिस्थिती भितर कितें तरी सोक्षमुक्ष लागपाक जाय. पळय, आतां तेणें सांगलें ते भशेन, अभिजान सांगलें ते भशेन, आय डोंट नो अबाउट दीस पर्टिक्युलर केस, बट देर इज ऑलवेज अ फोरम टू रिप्रेझेंट. And I was last time also I said I'm bored on sir. These representations have to come. See, they are social activities. They are called social activities because of this reason. Is because they are into full time. They understand people go and approach them when people don't. But man nahi karta. Ye kahan illegal? No. See, I don't know. So I cannot comment on it. Now he has said. No, I don't know because he has said. So this type of cases should come to the board. They should make a representation that from the people and give it to the board. And you will take action. Of course, if there is something wrong which is done behind our back, and if some facts are not brought on the file,
to Honorable CM or if he is misguided. Because see, आता किती झाला तू CM has gone to a level of ना आता सगळी फायली तो हाडटा आणि तो खंय व्हडले प्रोजेक्ट स्वता इन्स्पेक्शन करपाक लागला लास्ट म्हाका आय डोंट नो वेदर इज बिकॉज ऑफ दॅट बट लास्ट 5-6 months I have noticed that each and every file he goes for inspection. Because even CM is not confident that somebody down the line. No, I don't know. I will not comment on that. Now, somebody down the line would not do corruption. हाजेर तुम CM की confidence असो सगळे आपणे पहिले बरे. No, I don't want to comment on that, but I am saying that 5-6 months झाले each and every file other than single dwelling unit is being looked after by CM personally and he is going for site inspection. Okay. So now there must be some seriousness where he has found. So he doesn't want to take that step of filing the regional plan till he is focused and तुम्ही ऍक्शन घेतले तुमच्या मुखार आयल जाल्यार दिवपाचे ऑफकोर्स दिवपाचे हांव आसतलो I will take. आम्ही CM बरयला CM बरयला नाही. What I am saying, you make a representation of the board. Why this file was approved? You have full right. And you will take the action. Yeah, of course. Okay. मागीर दिसता एक गजाल तरी म्हाका क्लियरली निलेश बाब सांगता की धाडात बोर्डा म्हऱ्यांक जर अशी इल्लिगॅलिटीज असल्यार जो पर्यंत नवीन RP तयार जाता तो पर्यंत असली इल्लिगॅलिटीजाचेर आमी ऍक्शन घेतले. दुसरी महत्वाची गजाल स्वता CM फायली पळयता डेफिनेटली जेन्ना स्वता CM फायली पळयता इतली मोर देन सिंगल ड्वेलिंग्स तेन्ना खंय तरी डावन द लायन गजाली सारकी नात हाची जाणीव मुख्यमंत्र्याक जाल्ली आसूंक जाय. तुमी दोगी जाण आयले फॅक्ट्स मांडले कारण ह्यो ज्यो गजाली आसात ह्योच गजालींतल्यान आमकां मुखार वचचें पडटलें. इतली बरें तुमी आपले विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.